तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाचा दत्तवरान् दिव्यशक्तिपूर्णान् महायतीन् श्रीसुधीन्द्रगुरोन् वन्दे नित्यं सद्धर्मवृत्तये। वेदव्यासदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीसुधीन्द्रसुसञ्जातं संयमीन्द्रं नमाम्यहम्। अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। संवत्सरफलं वक्ष्ये लोकानां हितकाम्यया। श्रीहरिगुरुभ्यो नमः। प्रथम आयच दिवसाक हे लाईव्ह सेशन पंचांग फलाचे आयकुचेक ಒಟ್ಟು मेळेल पुरा भक्त समाज बांधवांक प्रीतीनं स्वागत करतस। प्रथम ह्या एक विशेष एक आमगेला पाडवे दिवसो संवत्सराचे प्रारंभा दिवसो आयच दिवसाक मस्त विजृंभणेरी आमगेला प्रति वर्ष आम्ही हे चेन्नई काशी मठांतो आमगेला लक्ष्मीपती वेंकटरमणाल सन्निधानांतो कोरचे तलारीची कसनकी एक जगत्याक येईल तसल एक महामारी तज कारणानिमित्ती आता मी पुराजन एक सोशल मीडिया थ्रू कनेक्ट दवया म्हणून घेनो ह्या पंता एक इनिशिएटिव्ह मेड्रास काशीमठा तर्फेन घेतील आसा। विशेष दावनो आयच दिवसाचे पंचांग आता मी श्रवण करूया। प्लवनाम संवत्सर उत्तरायण वसंत ऋतु चैत्र मास शुक्ल पक्ष प्रतिपत्तिथी कुजवासर हे आयच दिवसाचे पंचांग। हे पंचांग आम्ही नित्य निरंतर दलारी ऐकुका म्हणून घेनो आमगेला म्हालगडेन शास्त्रांतो सांगिल आसा। विशेष रूप दावन घेनो हे पर्वकालाचे आचरण आमगेल म्हालगडेन मस्त नमनेचे आमकां एक क्रम दिलेलो आसा। तलारी चेन्नई मणकेची एक शहरांतो आमकां कितल साध्य तसकी तज प्रमाणेचेरी यथाशक्ती तंगेल घरांतो पुराजनान आचरण कोरका। विशेष रूप दावन घेनो आमगेल्या म्हालगडेन कोरून दवरलेला एक कसन एक अनुष्ठान म्हळ्यार हे पर्वकाला दिवसो घरा भायरी एक आंबेपाना तोरण की तशींची घरा एद्राक एक रंगोली इत्यादी घालून घेनो आमगेल्या परिसर शुद्ध कोरका म्हणून घेनो। आत्त कसनकीची एक एनवायरमेंटा विशयांतो मस्त जनजागृत करतसाची तलार आमगेल म्हालगडेन कितकी वर्ष तुकोनो एनवायरमेंटा ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ಗೆನ सची एक आंबे पान तोरण आमगेल घरा एद्राक बांदिल म्हण तर दलारी ते समस्त आमगेल परिसरांत असेल ते वायुमालिनी शुद्ध करता म्हळेला आता सायन्सांतो प्रूव जाला आमगेल म्हालगडे कितकी वर्ष तुकोनो करता आयलींची। विशेष दावनो आयच दिवसाक तैलाभ्यंग स्नान सकणी पुड कोरका तेवे खंचे एक ब्रह्ममुहूर्तांत कोरका म्हणून आमकां शास्त्र सांगता। शतायुर वज्रदेहाय म्हणून शास्त्र सांगता आमगेला नित्य आमी ते तैलाभ्यंग स्नान केले म्हण तर दलारी आमगेल देह वज्रा तितला एक संपुष्ट जावन नासता म्हणून शास्त्रकाराचे एक विश्वास। सकणी उठेल कुडला तैलाभ्यंग स्नान कोरून घेनो म्हालगडेला कसंत एक पाय धोवन घेवन एक आशीर्वाद घेवन घेनो नव वस्त्र धारण कोरून घेनो हे दिवस विशेष रूप दावनो आम्ही देवाकुडांतो पंचांग इत्यादी दवरनो त्या पंचांगाक पूज कोरून घेनो। तज नंतर विशेष आयच दिवसाक एक प्रसाद कसन म्हळ्यार कन्नडांतू बेऊ बेल्ला म्हणटाची म्हळ्यार ते नीम लिफाच कसन ते एक पावडर आणि गोड कसन असकी ते दोन्ही ಒಟ್ಟು कोरून घेनो देवाक नैवेद्य कोरच तसला आमगेला एक म्हालगडेल क्रम ते कसन ताजे एक महत्व म्हळ्यार हे संवत्सरांतो येवच कालांतो चांगय असता वायटय असता म्हळ्यार दुखूनो चांग म्हळ्यार गोडाचे एक गोडसाण म्हणून दवरून घेवेत वायट म्हळ्यार कसन ते एक ते कोडबेवाचे एक कोडसाण म्हणून दवरेत दोन्ही मिश्र करून घेनो आमी ते कसने असो देवाल पाया मुळा दवरल्यार ते आमकां प्रसाद रूप दत्ता म्हळेला ते आमगेल म्हालगडेन आमकां शिकोवन दिलेले तसले एक आचरण ते प्रत्येक घरांतू कोरका म्हळेला एक आमगेल एक रूढी जावन घेन आसा तशी विशेष जावन घेनो आतां वयर सांगिल तसला आंबेपाना तोरण की घरा एद्राक एक रंगवल्ली घालची की न्ही नित्य एक तैलाभ्यंग स्नान ब्रह्ममुहूर्तार करची की म्हालगडेल आशीर्वाद घेवचे तशींची हे बेऊ बेल्ला ते नित्य आमी खावका आचरणांत आयच दिवसाक प्रारंभ केलेला आमी सोडूना म्हळेल ते आमगेल म्हालगडेला एक
एक आश जावन आशिल्लें तसल तें आचरण आयच दिवसाक आमी प्रारंभ केला री तें वर्सभर हें करता आयले म्हूण तर जाल्यार आमगेल्या मनांत एक शुद्धीकरण जाता तशींच तें बेव बेल्ला इत्यादी खालेल मात्रान आमगेल देह एक संतुष्ट जावन येनो आमी पुष्ट रिती राशेत म्हणलेले म्हालगडेले एक इच्छते तशी एक आचरणाचे विचार आमकां म्हालगडेन कोरून दिलेलो आसा तशी आयच दिवसाक पंचांग कसं न्हय म्हूण पळोवचें गेल्यार हें सृष्टी प्रारंभ जावन येनो आमगेले 197 crore 29 lakhs 49,122 years दलके या समस्त जगत्याचे देवान सृष्टी कोरनु इतल वर्ष दलके तंतु कलियुग मळेला 4,32,000 म्हळ्यार 4,32,000 वर्ष कलियुग ते कलियुगांतू आत्ता मी आसूचे 5,121 इयरांतू म्हळ्यार कलियुगाचे प्रथम चरणांतू आमी आसाची 4 चरण खंयची एक युगांतू तंतु हे प्रथम चरणांतू आसाची ते देखून हे प्लवनाम संवत्सर आमकां कशी फल दिता म्हूण सांगचे गेल्यार हे वर्स आमकां एक पावसाचे एक साध्यता मस्त म्हूण येनो पंचांगान दिला ते मस्त पावस आशिल्ले देखून आमगेले कसले धन धान्य इत्यादी आसकी ते मस्त आनीक अभिवृद्धी जाता म्हूण येनो पंचांगकार सांगताची तलारी हे कसन एक महामारीचे एक भय आमगेले आसकी आसता ते हे वर्स जाल्यार वे तशींच आसता तलारी आमी केदना कशी म्हळ्यार भयकृत भयनाशनहा म्हणटाची आमगेल जिवनांतू भय दिवचे ते देवान ते नाश करचे समर्थ आशिल कोण म्हळ्यार तोच महाविष्णू केसन सांगताच की म्हळ्यार नरसिंहावतार दवचे फुडें तो कसन ते हिरण्यकशिपू आशिल की तोच ते होड ते दुष्ट शक्तीच होड आशिल के तलारी नरसिंह अवतार केदन दल की तेदन ते दुष्ट शक्ती नाश जावन गेनो ते महाविष्णूले एक फल ते समस्त जनाक प्राप्ती दल की तशींची आत्त आमी पळयतना कसन की ते रोग एक होड विशय म्हणून आमकां दिसता तलारी ते देवाल एक अनुग्रह दल म्हूण तर तलारी हे समस्त महामारी दुःख कसन आसकी ते आमगेले आरोग्याक कसन ते बाध्यत आसकी ते समस्त दूर वचेक साध्यत आस म्हूण गेनो पंचांगांतू तांणी दिला हे वर्स ते कसन ते एक ह्या रोगाचे एक भंय आसकी ते आश्चेक साध्यत आस ह्या वर्स सगळेच आमकां ताजे भंय आश्चेक साध्यत आस म्हूण गेनो सांगता आसाची तशींची ह्या वर्स राय कोण म्हळ्यार कुज के ते कुज राय जावन आशिल्ले देखून आमगेल्या मस्त पावस आयल्यार वे ग्राउंड वॉटर लेवल कसन आसकी ते उण जावचेक एक साध्यत आस ते निमित्ती धान्य इत्यादी उत्पत्ती उण दत्के ह्या वर्स आनी दोन देशा भितरी एक लढाई जावचेक एक संभावना आस म्हूण येनो पंचांगांत तांणी सांगता आसाची ह्या वर्स मंत्री कोण म्हळ्यार कुज मंत्री जालेले देखून ह्या वर्स धान्याचे मोल पुडा चड जावचेक एक साध्यत आस आनी कसन ते एक उज्जे निमित्ती मस्त ॲक्सिडेंट जावचेक ह्या वर्स साध्यत आस म्हूण गेनो तांणी सांगता आसाची आनी चोर भय चड जाता मंत्री कुज जालेले देखून एक चोर भय चड आसता ह्या वर्स म्हूण गेनो आमकां तांणी पंचांगान सांगताची सेनाधिपती चंद्र जालेले देखून ह्या वर्स कसन ते एक ब्राह्मण आनी गायक आसकी तांकां मस्त चांग जावन आसतके ह्या वर्स आमगेल्या कसन ते गोधन आसकी गायचे उत्पत्ती जावचे खंयची एक विशय आसल्यारीची ते आनीके चड जावन गेनो आमकां मेळटके आनी फार्मर्स म्हळ्यार कोण ते कृषी करताच की तांकां जाल्यार वे ह्या वर्स भारी चांग आसा तशींच सेनाधिपती शुक्र ह्या पंत सेनाधिपती आशिल्ले देखून आमगेले कसन राजकीय करताच की जन राजकीय म्हळ्यार पॉलिटिकल लिडर्स कोण आस की तांणी आनीके रिच जावचे संभावना आसा तशींच फल इत्यादी हे वर्ष केदनाचे किंता चड उत्पत्ती जावची तसल एक संभावत आस म्हूण गेनो पंचांगांत तांणी सांगता आसाची धान्याधिपती बुध जालेले देखून बुध कसन करता म्हळ्यार हे वर्ष गोवू धान्य तशींच तांदूळ आनी कब्बू ताजे बेळे चड आसता ताजी ग्रोथ चड आसतके आनी कोण की एज्युकेशन फिल्डांत आसाची तांकां ह्या वर्स उन्नत स्थानमान गौरव प्राप्त जावचेक एक साध्यत आसा तशींच अर्घ्याधिपती चंद्र जालेले देखून ह्या वर्स जन मस्त चांगपण तांगेल्या हेल्था विशयांतू एक मस्त एक कॅर घेवची एक साध्यता आसा तशी फूड सांगिल म्हणकेची कसन ते एक दुधाचे आयटम्स आस की ताका मस्त एक मॉल चड जावन गेनो
ते कोण दुधाच व्यापार करताच की ते कृषी तंकनी चांग दवचेक एक साध्यत आसा तशींची मेघाधिपती चंद्र दलेल दुकुनो ह्या वर्ष सनसन्न तळे तशींची नय नदी इत्यादी हंतो मस्त उद्दा येवची तसल वर्षभर तंतो उद्दा येवची तसल एक संभावत आसा तशींची रसाधिपती रवी दलेल दुकुनो तेल म्हळ्यार पेट्रोल म्हूण घेवेत तेल तशींची कापूस तज सकड मोल चड दवचेक एक साध्यत आसा निरसाधिपती शुक्र दलेल दुकुनो भांगराकवे मोल चड दवचेक एक साध्यत आसा तशींची आमगेले पवळ कसनस की पावळे तक दलारीची एक मोल चड दवचेक एक साध्यत आसा मुखार सुनो स्वर्ण परीक्षण दावंगेनो ह्या पंत खूज असिल दुकुनो ह्या वर्ष एक गोल्ड स्कॅम दवचेक एक साध्यत आसा तशींची कोण ते भांगराचे एक व्यापार करताच की तंक दलारवे एक आमी मस्त चुकी कोर्स तसल एक साध्यत आसा कोण आमी भांगार घेतना भारी जाग्रतेन भांगार घेवका म्हूण घेनो आमकां जागृत दिताची तशींच ग्रामाधिपती रवी दलेल दुकुनो आमी कसन एक जन आसाच की जनाक कसन सत्य कसन असत्य म्हणेल विशयांतो तांकां ते परिभेद कोण पडोवचे कळनाशी ताजे निमित्ती दुःख येवचे जनाक प्राप्ती आसा म्हळ्यार आमगेल्या गव्हर्मेंटा तुकून कसन एक स्कीम हाडलारी ते चांग की वायट की म्हूण पळोवन घेनो ताका आमी एक डिसिशन घेवची तसला एक परिस्थिती आमकां आसना ह्या वर्स म्हूण घेवन सांगता आसाची तशींची गणक गुरुफल केश आसा म्हळ्यार गुरु गणक दावन गणकाधिपती दावन असेल दुकुनो ह्या वर्ष कोण व्यापार करताच की तांकां भारी लायक आसा तशींची कृषी कोण करताच की तांकां दलावे भारी एक लायक ह्या वर्ष म्हूण घेनो अनेक विशय आर्द्रा प्रवेश फल म्हणून कसन सांगताच म्हळ्यार ज्येष्ठ मासाचे शुक्ल पक्षांतो द्वादशी दिवसो सूर्य आर्द्रा नक्षत्रांतो प्रवेश करतके ते प्रवेश करचे कारणा निमित्ती मस्त पावस तशींची आनिके मस्त हुवर तसल पावस दलारवे येवचेक एक साध्यत आसा म्हूण घेनो गुरु फल केश दिता म्हळ्यार गुरु ह्या वर्ष कुंभ राशींतो केदन वतकी तेदन तुकोनो पावस येवचेक एक साध्यत आसा आनी हे जगत्याक म्हळ्यार आमगेले कोण की एक रूल करताच की आमगेल्या देशाक तंक दलारी चांग दवचेक एक साध्यत आसा हे गुरु कुंभ राशींतो गेलेल दुकुनो तशींची मकरांतो शनी असेल दुकुनो ह्या वर्ष कॉमन आमगेल्या नित्य जीवनाक कसन आमी उपयोग करताच की ताजे एक मोल चड दवचेक एक साध्यत आसा साधारण भाशेन सांगचे गेल्यार इन्फ्लेशन चड दवचेक साध्यत आसा ह्या वर्ष मकरांतो शनी असेल दुकुनो तशींची गुरु अस्त मौढ्य केदन दत्ता म्हळ्यार माघ मास कृष्ण पक्ष अष्टमीक गुरु येवन घेनो अस्त दत्ता ते केदना म्हळ्यार 24 फेब्रुवारी 2020 येवच वर्सा 24 फेब्रुवारीक गुरु येवन घेनो अस्त दत्ता पश्चिम दिक्कांतो तशींची वपास 21/3/2020 त्या वर्ष गुरु येवन घेनो पूर्व दिक्कांतो उदय दत्ता म्हूण घेनो शुक्र केदना उदय दत्ता म्हळ्यार अत्त शुक्र मौढ्य दत्त आसा शुक्र चैत्र मासाचे शुक्ल पक्ष म्हळ्यार 21 मार्च 2021 ह्या वर्ष शुक्र पश्चिम दिक्कांतो उदय दत्ता म्हूण घेनो मार्च ने एप्रिलांतो उदय दत्ता म्हूण घेनो शुक्र वपास येवच वर्ष म्हळ्यार जानेवारी म्हयनो 7 तारीखेक 2022 तो शुक्र अस्त दत्ता वपास 7 दिवसांतोची 14 तारीखेक शुक्र उदय दत्ता म्हूण घेनो ह्या पंत हे सगळेची पंचांगाचे एक फल सहज प्रतिवर्ष आमकां ग्रहण काल म्हणून आसता ह्या वर्ष दलारी दोन्ही चंद्रग्रहण दोन्ही सूर्यग्रहण आसा तलारी खंयचे आमगेल्या भारत देशांतो आमगेल्या चेन्नई शहरांतो खंयचे एक आचरण कोरका दलेल तसले खंयचे एक ग्रहण ना तंतो डेट्स दलारी केश म्हळ्यार 26/5/2021 तेंतो चंद्रग्रहण तशींची 10/6/2021 नाक सूर्यग्रहण 19/11/2021 नाक पुनः चंद्रग्रहण 4/12/2021 नाक सूर्यग्रहण हे चारी ग्रहण आमगेल्या चेन्नई शहरांतो दिसना दुकुनो आमी तेजे आचरण कोरका म्हूण ना म्हूण घेनो पंचांगांतो हे पंत दिलेलो आसा
तशेंची खंयचे एक पंचांग वर्स वजीत म्हणटना आमगेले नक्षत्र राशी इत्यादीक कसन फल आसा म्हूण घेनो पळोवचे एक क्रम तशी ह्या वर्साचे राशी फलन आतां हांव सांगचे वता आसा सहज जावन घेनो आमगेले समस्त एक सनातन धर्म म्हूण घेन कसन आसकी ताजे एक फाटीबल कसन म्हळ्यार वेद के त्या वेदाक स अंग आसके खंयचे म्हूण पळोवचे गेल्यार ज्योतिष्य कल्प निरुक्त शिक्षा व्याकरण आनी छंदस म्हळेले ते स एक अंग तांतू आमगेले ज्योतिष्य म्हळेले ते अंग खंयचेक डिनोट करता म्हळ्यार दोळेक डिनोट करता म्हळ्यार ज्योतिष म्हळेले वेदाचे दोळो म्हणून आमी घेवयेत आमगेले मुखार एक भविष्य जीवन म्हळेले एक अंधकार आमकां मुखार कसन दत्ता म्हळेले आमकां दिसना ते देखून मुखार काळोख आशिल्ले तेन्ना आमी पळोवका म्हळ्यार खंयची एक उजवाड आमकां दवका ते उजवाड कसन म्हळ्यार ज्योतिष शास्त्र आमी वता आसतना खंय एक काळखांत फातर आसल्यार त्या उजवाडांत आमी पळयले तेन्ना एक स्टेप हेकाडे तेकाडे वचून आमी कशें ते फातराक आडलं ना अशी चंद रितीर आमी मुखार आमगेले प्रयाण करताच की तशींच आमगेलें जीवन म्हळेलें तें एक प्रयाणांत आमी जन्म जन्मांत केलें तसलें पाप पुण्य फलान आमकां चांग वायट म्हूण आसता ते ज्योतिष्य प्रमाणांत आमी पळयलें मात्रान ह्या समयाचेर आमकां कसनकी एक वायट जावचेक एक साध्यता आसा ते देखून आमी असल एक कसने एक परिहार करका म्हळेले ते एक शास्त्रांत आमकां कळूं येता ते देखून ते राशीक कसकसन फल म्हूण पळोवन घेनो तुमकां सांगिल तसले परिहार इत्यादी करून घेनो आमी जिवनांत हें वर्स सुखमय जावन घेनो जीवन मुखार सुयेत म्हळेले ते एक उद्देशांत हें राशी फलन हांव आतां सांगता सुरवेरी मेष राशी मेष राशीक ह्या वर्स गुरु लायक एक फलदायक जावन घेन आसा तुम्ही कसन काम प्रारंभ करताच की तंतु परिपूर्ण जय मेळच तसले एक साध्यता तुमकां आसा राहू द्वितीय स्थानांत आसा देखून तुमगेल्या कुटुंबांत कसने एक सनसनाची एक कश्ट येवचे एक साध्यता आसा तुम्ही उलोवचे चिके उण केले म्हूण तर जाल्यार खंयचे एक नॉर्मल डिस्कशनांत तेदना तुमकां एक चांग जावचेक एक साध्यता आसा कोण की इन्वेस्ट करका म्हूण लेखता सच की तुम्ही इन्वेस्ट करचेक आलोचन करता म्हूण तर जाल्यार दोन पंथां ताजे विशयांत तुम्ही आलोचन कोरून ताजे नंतर एक डिसिशन घेवका म्हूण घेनो तशेंच केतू अष्टमांत आसेल देखून केतू अष्टमा आसेल देखून तुमगेले कसन ते एक देहाच्या आरोग्या विशयांत कसने एक न्यूनत येवचेक एक साध्यता आसा तुम्ही करचे तसले उद्योग व्यवहारांत जाल्यारीची कसने एक कश्ट येवचेक साध्यता आसा जाल्यार सांगील समस्त हें येवन नोव्हेंबर म्हयने नंतर तशींची स्टेप बाय स्टेप उण जावचेक साध्यता आसा मेष राशीचे जनान गणपती आनी दुर्गाले आराधन केलें म्हूण तर जाल्यार तांकां सांगील तसल त्या दोशांतून भायर येवचेक एक उपाय आसा तशींच वृषभ राशींत कोण की यंग चेडू आसाच की तांणी हें वर्स कसने एक डिसिशन घेतना चिके जाग्रतेन डिसिशन घेवका तांगेल कॅरियरा विशयांत दवो न्ही शिकवणे विशयांत दवो मालगडेले दोन पंत कन्सल्ट कोरून ताजे नंतर एक तांणी एक डिसिशन घेतल्यार चांग आसतालें तशींच खंयचे एक चर्मरोग केशरोग तशींच हड्ड तांतू कसने एक रोग येवचेक साध्यता आसा बायल बामणा भितरी दलतीतले उण उलोवचेक तुमी एक प्रयत्न करका सन्न विशयाक लढाई करचे नजा तशींच कोण की एक विवाहाक तांणी सोदित आसाच की विवाहाक तांक जाल्यार ह्या वर्स मस्त कश्ट आसा जाल्यार देवाल अनुग्रह आस म्हूण तर जाल्यार खंयचेय तुमकां साध्य जावचेक साध्य आसा नोव्हेंबरा नंतर तुमकां वयर सांगिल तसले एक दोष इत्यादी चिके चिके उण दत्त येवचेक एक साध्यता आसा तुम्ही गणपती पित्र आनी दुर्गाले आराधन केल्यार तुमकां वयर सांगिल तसल दोशांतून भायर येवचेक एक वाट आसा मिथुन राशीचेंका ह्या वर्स भायल गांवां वचचेक एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा कोण की तुमगेले वर्क प्लेसांत आसूचे शत्रू म्हळ्यार एनिमीज कॉम्पिटिटर्स आसाच की तांणी जाल्यारीची ह्या पंथा तुमकां मस्त बाद दिवचेक एक साध्यत ना तुम्ही तांगेल वैरी कॉम्पिटिटर्स वैरी विन करूं येता तशींच तुमगेल वर्क प्लेसांत कसने एक ऑब्स्टकल्स आस म्हूण तर जाल्यार त्या जाल्यार ह्या वर्स दूर जाता ह्या वर्स लेखनातील तशी मस्त खर्च जावचेक तुमकां साध्यत आसा
विशेष रूप जावन घेनो तुमगेल्या हेल्था विशयांतो तुम्ही मस्त एक कॅर ह्या वर्स घेवका तुम्ही दलारी ईश्वराला आणि हनुमंताला आराधन केलं म्हणून तर दलारी ह्या वर्स वैर संगीला दोषात कुनो एक चांग रीतीरी जीवन करचेक एक साध्यता असं कर्काटक राशी जनाक ह्या वर्ष केतू पंचमांत साधकुनो कोणे गुरबिणस्त बायल मनशास म्हणून जर दलारी तुम्ही मस्त एक जागृत घेवका तशींची हा तुमगेला बायल बमणा भितर दलारीची ह्या पंता उलोच्या तितले लढाई सनसन लढाई होड करनाशी सोड देऊन घेनो तुम्ही जीवन करचेक एक शिकूका तशींची कोण सन चेडू असाच की तांगेला कसन एक डिसिशन मेकिंग आन दलारी तांनी भारी जागृतेना असुका एक पट्ट दुखी नादलारी फाटी दुखी तसला एक प्रॉब्लेम्स येवचेक तुमका साध्य तस नोव्हेंबरा नंतर तुम्ही जागो नाही तशींची एक घर नादलारी एक वाहन घेवच तसला एक योग कर्काटक राशी जनाक अस तुम्ही गुरुला आणि विष्णूला आराधन केल्यारी बरेपणाक एक कारण जावन आसतला तशींची सिंह राशीचेंका ह्या वर्ष तुमका पीस ऑफ माइंड मिळेल लायक असता तुमगेल्या मनान तो कसने एक दुःख असला रे समस्त ते दुःख निवृत्ती दत्ता तशींची ह्या वर्ष तुम्ही जाग ने घर नादलार खंयचे एक वाहन घेवचे का चांग एक तुमका योग ना ते दुखूनो तुम्ही चिके जागृतेन आसका त्या पुरा घेताना तशींची तुमगेल्या आम्हाला आरोग्या विशयांतो तुम्ही भारी जागृतेन आसका ह्या वर्ष तुम्ही तुमगेल्या क्लोज फ्रेंड्सा निमित्ती कसने एक प्रॉब्लेम फेस करचे एक साध्य तस कोण आणि विवाहाक सुदित सचकी सिंह राशीचेंका तंका एक विवाहाक सोयरीक सुदित सचकी तंका नोव्हेंबर महिने नंतर एक ते तंतु एक सफल मेळच तसला एक साध्यता अस तुम्ही खंयचे एक कारणाक तुमगेल कुर्च कसला उद्योगांतो भारी एक जागृतेन आसुका काम सोडचे दवो ने काम चेंज करचे दवो एक आलोचना म्हणून तर दलारी दोन पंता तुम्ही थिंक कोरनो ताजनंतर एक डिसिशन घेवका म्हळेला सिंह राशीचेंक फल तदनंतर कन्या राशीचेंका ह्या वर्ष तुमगेल्या भावाल निमित्ती तुमका खंयचे एक तोंदरे येवचेक एक साध्य तस कोण की चेडू वजूच चेडू आसाच की तांनी दलारी आनीके मस्त हार्ड वर्क केल्यार मात्र तांगेल्या गोल अचीव करचेक एक तांका साध्य तस तुमगेल कोण की वर्क प्लेसांतो तुम्ही करच तसल उद्योगांतो तुमगेल कॉम्पिटिटर्स न्ही तुमगेल्या कोण शत्रू आसाच की तांका ह्या वर्ष तुमगेल वैर जय दवचेक साध्य ना तुम्ही पुरा कष्ट ओवरकम करताच तुमगेल्या वर्क प्लेसांत आशिल्ल्या तशींची ह्या वर्ष तुम्ही तुमगेल्या बापसूल आरोग्या विशयांतो आनीके मस्त एक जागृत घेवका विशेष रूप जावन घेनो तुमका तुमगेल्या म्हालगडेल तुकुनो येवच तसले कसने एक जाग की धन की इत्यादी मेळच तसले संभावना ह्या वर्सास तुम्ही गुरुला आणि विष्णूला आराधन ह्या वर्ष केल्यारी तुमका बरेपण तशींची तुला राशीचेंका ह्या वर्ष तुम्ही कितले उणे उलयताच की तितले तुमगेल्या फॅमिली भितरी आशिल्ले प्रॉब्लेम्स सॉल्व दवचेक चान्सेस ह्या वर्ष तुमका जाग घर ने वाहन घेवचेक एक चांग एक योग आस तुमगेल्या चेडूवांक ह्या वर्ष कसने एक कष्ट येवचे पुरो तलारीची ते कष्ट तुमगेल गायडन्सा निमित्ती करेक्ट गायडन्सा निमित्ती ते कष्ट दूर दवचेक वे एक साध्यत आस अनावश्यक जावन येनो खंय भायरी वच तुमका प्रयाण करचे नाका म्हूण घेनो ह्या वर्ष तुमगेल्या एक पंचांगाचे एक हे तशींची तुमगेल्या चर्माचे आनी तुमगेल्या हाड्डा विशयांतो खंयचे एक रोग दलारी येवचेक साध्यत आस तुम्ही तुमगेल्या देहा विशयांतो चिके आनीके मस्त एक आरोग्या विशयांतो तुम्ही मनन करका आसतले तशींची अननेसेसरी ट्रॅव्हल तुम्ही अवॉइड करका विशेष रूप जावन घेनो खंयचे एक व्हड एक धार्मिक काम करचे तसले एक तुमका योग ह्या वर्ष आस कन्या तुला राशीचे ना ह्या वर्ष गणपतीला आनी दुर्गाला आराधन केल्यारी तांकां बरेपण तशींची वृश्चिक राशीचेंका कोण यंग चेडू आसाच की तांनी भारी एक तांगेल्या मन एक डिस्ट्रॅक्ट दवच तसला एक संभावत आसा वृश्चिक राशीचेंका तुम्ही खंयचे एक मनान तो एक लेखिलस म्हूण तर दलारी त्या दोन पंता तुमगेल म्हालगडेले विचार घेनो ताजे नंतर एक डिसिशन घेवका म्हूण घेनो तुमकां जागृत दिता आसाची तशींची तुमकां खंयचे एक चर्म हड्ड नादलारी
केसाचे एक रोग येवचे साध्यता आसा बायल बमनान सना विशयांतो कसने आर्ग्यू करचे नज कसने एक सनसन लढाई आस म्हण तर जाल्यार ते थंय कॉम्प्रोमाइज करून गेल्यार चांग ह्या वर्सा तशींची कोण की व्हडलीक एक प्रयत्न करता सच की तंक दलारीची ह्या वर्सा चिकेची कष्ट आसा तुम्ही मस्त प्रयत्न केल्यार मात्र त्या एक सोयरीक मेळच तसले तुमकी एक संभाव आसा तशींची तुम्ही खंयचे एक जागो घर इत्यादी घेवचेस म्हण तर जाल्यार नोव्हेंबर म्हयने नंतर घेवचे तुमकां एक योग आसा तशींच तुम्ही नागालय पित्रालय आराधन केल म्हण तर जाल्यार ह्या वर्सा वैर सांगिल तसले दोशा तुकुनो तुम्ही परिहार दवचे तुमकां एक साध्यता आसा तशींच धनुर राशी जनाक ह्या वर्सा 7.5 शनी तुमकां लास्ट एक हंत्यार आसा तुमकां लास्ट पार्ट अंतासाची ते दुखून खंयचे एक दुडवाचे एक नष्ट दवचे तुमके एक साध्यता आसा तुमगेल्या घरच्या विशयांतो तुम्ही खंयचे एक डिसिशन घेताच म्हण तर जाल्यार भारी जाग्रतेन तुम्ही त्या विशयांतो डील करका तशींच कितले उणे तुम्ही उलयताच की तितले तुमकां बरेपण ह्या वर्सा तशींच तुमगेल्या बाब्बावाल भितरी कसने एक मनस्ताप येवचे एक कारण ह्या वर्सा विशेष जावन गेनो ह्या वर्सा कोणे बैलगामा प्रयाण तुम्ही करका म्हण आस म्हण तर जाल्यार न्ही तुमकां गोतनाशी वजूचे नाल्ला कामा विशयांतो बैलगामाक वच्चे एक ऑपॉर्च्युनिटी तुमकां ह्या वर्सा आसा तुमगेल कोण की वर्क प्लेसान तो तुमगेल कॉम्पिटिटर्स की ने तुमगेल शत्रू आसाच की तांकां पुराजनाक जय जावन गेनो लायक एक तुमगेल वर्क प्लेसान तो नाव संपादन करचे एक योग आस तुमकां ह्या वर्सा तुम्ही शनीला आनी गुरुला आराधन केल म्हण तर जाल्यार वैर सांगिल तसले दोशाक एक परिहार जावन गेन आसता तशींच मकर राशी जनाक ह्या वर्सा तुमकां 7.5 शनीचे मध्यमांतो तुम्ही आसाची त्या निमित्त तुमकां एक देहाचे एक अनारोग्यांतो तशींच तुम्ही डिसिशन कसने एक काडताच म्हण तर जाल्यार ते दोन पंता तुम्ही आलोचन करून गेनो तुम्ही त्या डिसिशन कडका देहा विशयांतो मस्त तुम्ही जागृत जावन गेन आसाची आसका तशींच तुमगेल्या कुटुंबा निमित्ती तुमकां कसने एक दुड्ड मेळचे एक साध्यता आसा तशींच चेडू आले तांगेल्या हेल्था विशयांतो सन चेडू घरांत आसाच म्हण तर जाल्यार मकर राशीचेंका तांणी चेडूवाल देहा विशयांतो मस्त आलोचन करून गेनो तांकां एक जागृत घेवका तशींच चेडू कोण आसाच की तांणी जाल्यारीचे वजूच चेडू मकर राशींत कोण आसाच की तांणी मस्त हार्ड वर्क केला मात्र तांकां एक परीक्षेंत की न्ही तांगेल कॅरियरांत की लायक एक स्थानमान गौरव मेळचे एक साध्यता आसा ह्या वर्सा तुमकां तुमगेल म्हालगडेल निमित्ती कसने एक आस्ती दुड्डू इत्यादी मेळच तसले एक साध्यता आसा मकर राशीचे ना ईश्वराला आनी दुर्गाला आराधन केल्यार वैर सांगिल्ल्या दोशाक एक परिहार जावन गेन आसता तशीच कुंभ राशीचेंका ह्या वर्सा तुमगेल्या 7.5 शनीच्या प्रारंभांतो आसच तुम्ही ह्या वर्सा तुमगेल्या देहाचे मस्त एक आरोग्या विशयांतो तुम्ही चंद जागृत घेवका आसतला तशींच जागो न्ही एक वाहन इत्यादी घेवचे जाल्यार दोन पंता आलोचन कोरनो ताजे नंतर तुम्ही घेवका तुमगेल्या उद्योग व्यवहार करचे जागेंतो तुमकां मस्त एक कष्ट येवचे साध्यता आसा जा काम बदल सुच दवो न्ही कसने विंगड करचे दवो ह्या वर्सा तुम्ही आलोचन करचे ना आसील कामांतूंची कश्ट येवचे साध्यता आसा तशींच अनएक्सपेक्टेड तुम्ही लेखनातले कसने एक खर्च येवचे तुमकां साध्यता आसा ह्या 7.5 शनीचे एक सुरवेरी हंत्यांतो आसाच दुखून कोण की विवाहाक प्रयत्न करता सच की तांकां ह्या वर्सा एक विवाह दवचे एक योग साध्यता आसा नोव्हेंबर म्हयने नंतर ह्या वर्सा कुंभ राशीचे ना विष्णूला आनी दुर्गाला आराधन करका म्हण गेनो हांगा तांणी जागृत दिता आसाची तशींच मीन राशीचेंका ह्या वर्सा तुमगेल्या बाब्बावाल निमित्ती भावाल निमित्ती तुमकां कसने एक दुड्ड मेळचे एक साध्यता आसा तुमगेल्या बापसूला कसने एक देहाच आरोग्या विशयांतो तुम्ही मस्त जागृतेन आसका म्हण गेनो तशींच तुम्ही तुमगेल्या आर्थिक विशयांतो कसने एक दुड्डू तुमकां लॉस दवचे साध्यता आसा जाल्यार तुम्ही करचे तसल्या उद्योगांतो ह्या वर्सा तुमकां मस्त दुड्ड मेळचे साध्यता आसा आनी कोण की तुमगेल्या प्रोफेशनल जावन गेन आसाची वकील तशींच डॉक्टर्स इत्यादी मीन राशीचे आसाच की तांकां ह्या वर्सा
चांग दवचेक एक साध्यता आसा कोण की मीन राशी आसाची तन्नी शनीले आनी पित्राले आराधन कोरका म्हणून हांगा जागृत दिता आसाची तशींची हे 12 राशीचे फल आतां आमी आयकलींची हे फल इत्यादी जनरल प्रिडिक्शन्स मात्र तुमगेले जातकांतो एक दश नहीं तुमगेले लग्नांतो सांगिल हंतो कसने चड उण दवचेक साध्यता आसा हांव कसन त्या राशीचे एक फल दिलेल की ते 2-3 पंचांग आमी पळोवन घेनो तेजे नंतर तांत आशिल्ले जनरल जावन कसन विशय आसा की ते मात्र हांव सांगिल आसा ते देखून हे तुमगेले पर्सनल कसने एक विशय तुमी आस म्हण तर जाल्यार प्रोफेशनल जावन कोण जातक पळयताच की तांगेले वचून तुमगेले पर्सनल जातक तांगेले दाखवून घेनो तुम्ही समजून घेऊ का हांव वेळ दिलेल तसले कसन ते फलित सांगिलस की ते राशीक ते मस्त जनरल ते पुराजनाक एकल्याक असना जनरल जावन घेन कसनस की ते मात्र सांगिलस ते देखून आयच दिवसाक कसन ते फल इत्यादी सांगिलस की ते देवाले अनुग्रहान ते सत्यदव तुमकां कसने एक कष्टकाल आस म्हण तर जाले ग्रहाचे दोष इत्यादी आस म्हण तर जाल्यार समस्त ते ग्रहचार दोष देवाल अनुग्रहान परिहार दव समस्त आमगेले समाज बांधव कोण की हे लाइव टेलिकास्टान तो आमगेलोट्टू जॉइन जालेले आसाच की तुमकां पुराजनाकची नहीं इतर समाज बांधवांक जाल्यारीची कोण की आयच दिवसाक देवाल सन्निधानान तो तांगेल मनांत आशिल प्रार्थना तांणी दवरताच की त्या देवान सत्य चलोसून दिवका श्रद्धेन भक्तीन आमी कसन मागताच की ते वेंकटरमणो सत्य करून चलोसून दिता तशींची आयच दिवसाक हे पंचांग वजिलेले एक फल असके कसन फल म्हळ्यार तिथिश्च श्रियमाप्नोति फलं वारादायुष्यवर्धनम् नक्षत्रात् हरते पापं योगाद् रोगनिवारणं करणात् कार्यसिद्ध्यञ्च पञ्चाङ्गफलमुत्तमम् एतेषां श्रवणं नित्यं गंगास्नानं फलं लभेत प्रतिनित्य आम्ही पंचांग श्रवण कोरका तलारी हे विशेष एक संसार पडवे दिवस तलारीची खंडित आम्ही ह्या पंचांगाचे फल ऐकुका आयच दिवसाक कसन नक्षत्र कसन ती म्हणून पुणी आम्ही कोण घेवन आसका विशेष रूप जावन धार्मंचेन आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हणून सांगून घेवचने ब्राह्मण समाज म्हळ्यार गायत्री जप इत्यादी आम्ही कोरका गायत्री जप कोरका जाल्यार मिनिमम एक संध्यावंदन कोरका संध्यावंदन कोरका म्हणून तर जाल्यार एक संकल्प कोरका संकल्पाक मुख्य जावन कसन आसूचे म्हळ्यार ती नक्षत्र अयन पक्ष इत्यादी कसन म्हणून आमकां कळून नासका हे पळयताले कितले जनाक ताजे ज्ञान आस म्हणून म्हाका कळना तलारी आयच दिवस दल नंतर जाल्यार पुणी ह्या एक पंचांग म्हळ्यार कसन ती कशी येता फल पक्ष म्हळ्यार कसन वार म्हळ्यार कसन म्हूण घेनो समजून घेवन घेनो एक मिनिमम एक संध्यावंदन करचेक आयच दिवसातून आम्ही एक प्रारंभ करूया म्हूण घेनो तुमगेले प्रितीन पुरा धालमनशेले विनंती करून घेता विशेष रूप जावन घेनो कसन हे पंचांगाचे फल आस की ते हांव सांगिल्लें तो खंयची एक न्यूनत आस म्हूण तर जाल्यार देवान तशींची परम चैतन्य जावन आशिल्ले सुधींद्र तीर्थ स्वामीन काशी मठाधिपती आमगेले संयमेंद्र तीर्थ स्वामीन क्षम कोरका खंयची एक सांगिल्लें तो चांगपण आस म्हूण तर जाल्यार ते देवाल पाया मुळान तो मिगेल 2 उत्तर हांव कृष्णार्पण करता हे विशयान तो खंयचे एक तुमकां एक आनीक कळका म्हळ्यार आमगेले चेन्नई काशीमठ व्हॉट्सअप ग्रुपान तो हे आज सांगिल्ले त्या पंचांगाचे फल आम्ही PDF फाईल कोण पेटयताची ते जाल्यार तुमी पळोवन घेनो समजून घेवयेत ते विषय 2 उत्तर सांगताची देवाल पाया मुळान तो सांगिल विषय कृष्णार्पण करता मुखार सुनो देवाले मंगळ आरती नैवेद्य ते जाले नंतर मंगळ आरती जाता आयकलेल पुराजनाक धन्यवाद. श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा.